But I think I was a lucky child to be born in 80s, 90s हे आम्ही पळयल्लें आसा. ज्या वेळार रिसोर्सीस वर लिमिटेड, त्यामुळे घरचेंच अन्न खावपाचें पडटालें. वेदर यू लायक इट ऑर यू डोंट लायक इट, यू डिडंट हॅव ऑप्शन्स. तुका चड व्हेहिकल्स नाशिल्लीं, तूं स्कुलान चलत वतालें, घरा परत येतालें. आनी आमचे एंटी ऑक्सिडंट्स म्हळ्यार काण्णां आनी चुन्नां तेन्ना. अँड दॅट वॉज अ ब्युटिफूल फेज ऑफ लायफ. आतां कितें जालां, आतां जेवण खाण म्हळ्यार यू कॅन स्विगी आसा तुजे कडेन, सो ते सामकें घरा येवन पडटा. यू कॅन जस्ट बी ऑन युअर ॲट होम अँड ऑर्डर एवरीथींग. तुका खंय वचचें पडना. इवन आतां भुरगीं स्कुलान वता म्हळ्यार तो बालरथ येता, तांकां व्हरता, थंय पावयता. ऑर ट्युशनाक वता जाल्यार तांकां तांचे पेरंट्स पावयता. देर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, प्लस देर इज मोबायल which is not allowing you to move from any place. So ल्हान मनशा पासून व्हडल्या मनशांची सगळ्यांची शैली ही एकूच जाल्या. सो आदी जे कितें एक्सरसायजीस तुज्या डे टू डे लायफांच्यान जाताले ते आतां जायना. हाज्यामुळे तेन्ना पळय तुवें केन्ना जीम बीन आयकल्लो, इट वॉज नोबडी सॉ देअर मदर डुईंग एनी वर्कआउट, बिकॉज वर्कआउट वॉज डन बाय. तूं जेन्ना बांयचें उदक काडटालें ऑर तूं रगड्यार वाडटालें तेन्ना तो एक्सरसायज ऑटोमॅटिकली जातालो. सो दीस वॉज नॉट रिक्वायर्ड. सो आनी तांचेर तितलो ताण नाशिल्लो अशें हांव म्हणूं शकता. कारण आतां आमचे खातीर खुबश्यो गोश्टी सोंप्यो जाल्या. लायक आमच्या घरांची कामां मातशी मिक्सर आसा, वॉशिंग मशीन आसा, कुकिंगाक भरपूर तुका साधनां मेळटा. घरा तुका यू कॅन कीप अ मेड. सो ह्या गोश्टीमुळे some things have become easy, but some things have definitely become difficult. तरी सुद्धा, so this is lifestyle related. So this has resulted now in more weight gain, more menstrual irregularities, आणि total ill health, आणि lot of stress. आता lot of people are working from home. Working from home is a very stressful condition actually. तर ह्याच्यामुळे लाईफस्टाईलीन आमच्या स्ट्रेस वाढला. So this is the way the lifestyle has changed, and we are moving away from a good healthy lifestyle. आता तूं जेन्ना विचारशैली म्हणटा, आतां आमकां घरान एक चलो आसप ही आजून सुद्दां बायलांची मानसिकता आसा. इतली आमची टॅक्नॉलॉजीन आमी फुडें गेली. आतां आमचे कडेन iPhone 6, 7 कितें आयला तो आसतलो. वील हॅव अ 5G नेटवर्क. बट ऑन दॅट वी वॉन्ट टू सर्च वॉट आर द बेस्ट चान्सीस ऑफ मी गेटींग अ सन. इन वॉट वे आय कॅन हेल्प इट. कितें खाल्लें काय तशें जातलें, ऑर वाय स्पर्म आपूण कशें वाडयतलो. सम फनी कायंड ऑफ थिंग्स पीपल आर सर्चिंग. म्हणजे कितें केल्या नंतर, ऑर दे आर ट्रायंग टू फायंड आउट की खंय तांचें म्हणजे तांकां कळूं शकता. लायक द अदर कंट्रीज, कळ्ळें, गल्फान गेलें, देर इज नो इश्यू. सो थंय ते चलो काय चली ते सांगता. सो देर आर मेनी पीपल. आतां पयसो आयला, दे आर रेडी टू स्पेंड द मनी, गो आउट, determine what is the sex of their child and come back. तर मानसिकता बदलूंक ना म्हणून ह्या टॅक्नॉलॉजीचो कांयच फायदो जायना. पण आतां जेन्ना असो लायफस्टायल जाला की तुमकां 4 भुरगीं असलीं तरी दे कॅन बी इन 4 कंट्रीज अँड यू कॅन बी इन युअर ओल्ड हावस इन गोवा. तरी सुद्दां लोकांक आपणाक एक चलो जाय आनी तो फुडें वॉट एवर म्हणजे ते राजा महाराजा काय न्ही गादी चलोवपाक, पूण सगळे आपले आडनांव चलयतलो, कितें जो कॉन्सेप्ट आसा तो चालूच उरता. मेनी टायम्स इट इज द ओल्ड पीपल इन द हाऊस आर पेस्टरिंग देम अबाउट दीस. पूण ह्या लोकां कडेन हांची व्यसनां सगळीं चालू आसता. हांचे कडेन दे आर इंडिपेंडंट. बाकी सगळें ते कितें जाय तें करता. तेन्ना ते घरांच्या जाणट्यांचें बीन कांय आयकना. पूण ह्या वेळार मात तांकां ते जाणटे आमचेर प्रेशर घालता म्हणून दे आर ट्रायंग फॉर अ सन डेस्परेटली.